डिसेंबर म्हयनो एंडाक पावपाक आयलेलो आसा आनी आतां सद्या गोंयांत क्रिसमसाचे आनी न्यू इयराची सद्या धूम चालू जावपाची आसा आनी ताकाच लागून जे आमचे लायफ गार्ड जे आसा तुमच्या फाटल्यामध्ये पळोवपाक शकता लायफ गार्डाची गाडी आसा लायफ गार्डाचो स्टाफ आसा ते सद्या सक्रीय जालेले आसा आनी त्यांच्या जे मरीन जे डिस्ट्रीक्ट कंपनी आहा तेंच्यांनी एक गायडलायन दिलेली आहा की येता ते 25 तारखेक आनी 31 दिसा खास करून जे लायफ गार्ड आहा ते एक्स्ट्रा सर्वीस दितले आनी लोकां खातीर एक लोकांची गर्दी आसता ताका लागून एक्स्ट्रा एफर्ट घेवन लोकांची जी काळजी घेवपाची ते आनी मातशे बरे तरेन घेतले. आमचे लाईफ सेवर सगळ्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात आहेत आणि त्याचप्रमाणे सर्वांना आणखी एक विनंती करतो आहे की या ठिकाणी बरेचसे लोक काही ड्रिंक वगैरे करतात, नशा करतात. तर नशेमध्ये पाण्यामध्ये जाण्यास मनाई आहे. त्याच्यासाठी पोलिसांची पण या ठिकाणी प्रत्येक समुद्रकिनारी नेमणूक केलेली आहे. हे जे लायफ गार्ड आहा ते लोकांची सेफ्टी खातीर हांगा आसा ताका लागून तेंच्यांनी जेट्स म्हणनाका AI तेंची हे आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ती बोर्ड हांगा तैनात आसतली तशीच जॅकेटां आसतली आनी एक्स्ट्रा स्टाफ जो लायफ गार्डांचो तोय हांगासर ते हांगासर एक्स्ट्रा स्टाफ दवरता अशें डिस्ट्रिक्ट गार्डान आमकां कळयलें आसा. सो ही म्हत्वाची अपडेट आहा लोकांनी काळजी घेवची अशें बी डिस्ट्रिक्ट मरायन कंपनी सांगलेलें आसा आनी ते हांगासर तशेंच डिप्लॉय करतले आनी लोकांची काळजी घेतले. स्टुडंटा खातीर मिरामार बिचावल्यान रुपेश राव.